काँग्रेस प्रवेश जाता म्हणजे घर वापसी जाता। आज शिरोडान एक अशी विचित्र परिस्थिती आयल्या की सुभाष शिरोडकर हो एक हॅबिच्युअल डिफेक्टर जेणे 98क डिफेक्शन केलें, काँग्रेस पार्टी सोडली आणि गोवा राज्य काँग्रेस म्हणून केली। 99क तेणें गोवा पिपल्स पार्टी म्हणून केली। परत ऑक्टोबर 2018 16 ऑक्टोबर 2018 ताणें परत काँग्रेस पार्टी सोडली। जे मनशाचेर विश्वास दवरलो ते मनशान सगळ्या लोकांक दग दिलो आणि आपले स्वताचो स्वार्थ साधलो। आयज म्हजो प्रवेश जो आसा, म्हाका अनेकदां विचारले पत्रकारांनी की तुजें मत कितें काय म्हणून। आमी सांगलें की ज्या भारतीय जनता पार्टीक हांवें 2 फावटी सीट दिलो त्या भारतीय जनता पार्टीन सुभाष शिरोडकराक येता आसतना म्हाका संपूर्ण काळखां दवरलो, म्हाका विश्वासान घेवना। आणि गेल्या 2 वर्सां जी एक सापत्न भावाची जी म्हाका वागणूक मेळ्ळी, ते वागणुके लागून आमी अस्वस्थ आशिल्ले। हांवूच न्ही, म्हजे असंख्य कार्यकर्ते, हजारांनी कार्यकर्ते अस्वस्थ आशिल्ले। आणि जे दिसाक शिरोडकराचे हेवटेन येवप जालें भारतीय जनता पार्टी, त्या दिसा सावन शिरोडा मतदारसंघातले अनेक लोक अशें म्हणूंक लागले की आतां म्हादेव नायकान काँग्रेस पार्टी वचपाची, घर वापसी करपाची। आणि ते प्रमाणे आयज म्हजो प्रवेश जाता आणि मुखाल्लो जो काळ जो आसा, हें इलेक्शन आसा, हें काँग्रेस आमकां हांगा हाडपाक जाय आणि ते खातीर आमी सगळे कार्यकर्ते आसात